गोंयान म्हादय न्हंय संदर्भात व्हड आंदोलन जातलें। त्या निमतान गोंयान सुरक्षेचो प्रश्न उपरसपाची शक्यताय आशिल्ल्यान गोंयान नवीन वर्स मनोवपा खातीर येवपी पर्यटकांनी विचार करून येवचें, अशी शिटकावणी प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा संघटनेन बुधवारा दीस पणजेंत पत्रकार परिशद घेवन दिल्या। आमी आतां निश्चिंत रावपाना। आमी पयलींच सांगिल्लें की वी आर गोईंग व्हेरी एग्रेसिव्ह ऑन दीस। 31 तारीख येता, परत एकदां हांव शिटकावणी दिता की जर हें नाटक तुमी आतां बंद करना जाल्यार 31 तारखेक आमी आमचें आंदोलन जें आसा तें खर करतले। सगळे ट्युरिस्ट जे गोंयान येता तांकां परत एकदां शिटकावणी दिता की गोंयान येवच्या पयलीं विचार करात आनी मागीरूच गोंयान येयात। गोंयान सेलिब्रेशन जें आसा तें त्रासदायक जावचें न्ही हेजो तुमी स्वता काळजी घेवची पडटली। ही एक शिटकावणी हांव सगळ्या ट्युरिस्टांक दिता। कर्नाटकाच्या गृह खात्याच्या मंत्र्यान केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्याक म्हादय संदर्भात पत्र बरयतकच ताका फक्त 5 दिसांनी केंद्रीय मंत्री जावडेकरान जाप दिल्ल्यान गोंयच्या मुखेलमंत्र्याक केंद्र सरकार म्हत्व दिना हें स्पश्ट जालां, अशें प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवाचो हृदयनाथ शिरोडकार म्हणटा। ह्या पत्रांतल्यान केंद्र सरकार आनी खास करून प्रकाश जावडेकर आनी आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री जेका आमी एक्सिडेंटल CM म्हणटा हे दोगी जाण एक्सपोज जाल्ले आसा। आमी जेन्ना 20 तारखेक प्रकाश जावडेकरां कडेन मिटींग घेतलेली, प्रकाश जावडेकरान आमकां सांगिल्लें की आपल्याक 15 दीस दिया, 15 दिसांनी म्हादयचो कितें ना कितें आपूण सोक्षमोक्ष लायता। आनी ताणें आमकां आश्वासन दिल्लें की म्हादयच्या बाबतींतलो गोंयचो इंट्रस्ट जो आसा तो प्रोटेक्ट केलो वतलो म्हणून। तेज्या पयलीं 4 तारखेक तेंच्यांनी सांगिल्लें की 10 दिसाचो टायम दिया म्हणून। आनी तेन्ना ज्या टायमार ऑल पार्टी डेलिगेशन गेल्लें त्या टायमार तेंच्यांनी सांगिल्लें की एका ऑफिसरान जें लेटर काडलेलें तेज्या बद्दल तांकां म्हायती नाशिल्लें अशें तेंचें मत आशिल्लें आनी ताका लागून स्टडी करपाक तांकां टायम जाय आशिल्लो। 4 तारखे पासून 18 नोव्हेंबर पासून हें नाटक चालू आसा आनी 18 नोव्हेंबर ते 18 डिसेंबर पर्यंत प्रकाश जावडेकराक लेटर एबियन्सान दवरपाक 1 म्हयनो लागलो। आमी सगळ्यांनी गोंयकारांनी सगळ्यांनी विचार करूंक जाय की जेन्ना गोंयाक न्याय दिवपाक लागून प्रकाश जावडेकर 1 म्हयनो काडटा तेन्ना इमिजिएटली 5 दिसां भितर कर्नाटक गव्हर्मेंटान होम मिनिस्टर कर्नाटकाच्या केंद्राक पत्र बरयल्लें, खास करून प्रकाश जावडेकराक पत्र बरयल्लें की जें 18 डिसेंबराचें लेटर जातून पयलींचें लेटर एबियन्सान दवरलां अशें म्हटिल्लें आसा तेजें क्लॅरिफिकेशन मागपाचें दवरलेलें। 5 दिसां भितर जो सुशेगाद मिनिस्टर आसा प्रकाश जावडेकर तो 5 दिसां भितर रिएक्ट जाता आनी 24 तारखेक लेटर काडटा आनी तितून तो म्हणटा की जें दिल्लें गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हॅज नॉट केप्ट इन एबियन्स हे नोटिफिकेशन हॅज ऑल्सो नॉट केप्ट इन एबियन्स द रूल वीच क्लॅरिफायज दॅट ड्रिंकिंग वॉटर प्रोजेक्ट डू नॉट रिक्वायर EC. कर्नाटका कॅन स्टार्ट द वर्क ऑफ कलसा बांद्रा प्रोजेक्ट आफ्टर गॅजेट नोटिफिकेशन ऑफ ट्रिब्युनल अँड नेसेसरी फॉरेस्ट वायल्ड लायफ। म्हणजे हें सगळें कितें की तुमी तांकां गो हेड दिली, गोंयांक कन्सिडर करनासतना तुमी तांकां गो हेड दिली। म्हणजे जें तुमी 18 नोव्हेंबराक केल्लें तेंच तुमी आज परत करता। हातूंतल्यान एक गजाल क्लियर जाता की आमचे बाब प्रमोद सावंत मुख्यमंत्र्याचे कोत कितें आसा तें। केंद्र सरकार आमच्या प्रमोद सावंताक खंयच्या कॅटेगरीन पळयता ताका कोतूच करना। म्हणजे ताका कितें सांगयना आनी आमच्या मुख्यमंत्र्याक एक्चुली मागचें पडिल्लें की हेज्या फुडें जे कितें म्हादयचे निर्णय घेतले ते गोंयाक कन्सिडर करा। हे मुख्यमंत्री आमचो सांगतालो तरी सुद्दां तुका कन्सिडर केलो गेलो ना। म्हणजे कितें चलयला? गोंयचो खेळ चलयला, गोंयचो राजकारण चलयला की म्हादयक लागून फक्त म्हादय हे राजकारणाचो विशय आसा। कर्नाटकान इलेक्शन येता तेन्ना म्हादयचो खेळ, गोंयान इलेक्शन जाता तेन्ना म्हादयचो खेळ। आनी आतां जेन्ना 12 लोक निवडून आयिल्ले तेंच्यांनी सांगलें की तूं जर म्हादयचें करना आसत आमी रिजायन करता म्हणून, त्या टायमार हो विशय येता काय कितें? सो फक्त तुमी सरकार वाचोवपाक लागून हे सगळें नाटक आनी गोंयकारांचो गळो दामता काय कितें? सो गोंयकारांनी सादूर रावूंक जाय, गोंयकारांनी विचार करूंक जाय आनी आतां भायर सरूंक जाय। पळय परस मोठी ही म्हादय माय आसा, त्या म्हादय मायक तेज्या बापायक म्हणजे भारतीय जनता पार्टी केंद्र हेका ताणें विकिल्ली आसा। ताका लागून ताका नैतीक अधिकार ना गोंयच्या मुख्यमंत्री जावन रावपाचो म्हणून। ताका लागून ताणें विथीन 48 आवर्स रिजायन करचें पडटलें आनी जर तो मनीस रिजायन करिना विथीन 48 आवर्स तेजो खंयचोच कार्यक्रम आमी जावंक दिवचे ना। हेज्या फुडें तेजो आमी खंयचोच कार्यक्रम जावपाक दिवपाना। तो ज्या ज्या कार्यक्रमाक वतलो ताका थंय वचून आमी जाप विचारतले आनी गोंयकारांक आमी विनंती करता की भायर सरात, ह्या मुख्यमंत्र्याक जाप विचारात आनी जो पर्यंत तुमी भायर सरना तो पर्यंत हे लोक जागे जावपाना। गेंड्या कातीचे लोक आसा
तांकां त्याच पद्दतीन विचारचें पडटलें आनी आतां थंड रावन फायदो ना. जशें प्रमोद सावंत बाबान रेजिग्नेशन दिवचें पडटलें तशें केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकरान सुद्दां रेजिग्नेशन दिवचें पडटलें, कारण तो धडधडीत फटींग उलयल्लो आसा गोंयकारां कडेन. कारण ताणें सांगिल्लें की एबियन्सान दवरला म्हणून आनी ह्या लेटरान तो म्हणटा कांयच एबियन्सान दवरलें ना म्हणून. सो धडधडीत फटींग उलोवपी मनीस हे फटिंगाचे बापूय जाल्ले आसा आनी ताका लागून तांकां कोणाक त्या खुर्चेचेर बसपाचो नैतीक अधिकार उरलेलो ना. गोंय भाजपाच्या आमदारांनी चोरयांनी फोन करून प्रोग्रेसीव फ्रंट ऑफ गोवाक तेंको दिवच्या परस तांकां म्हादय न्हंये बद्दल मोग आसा जाल्यार तांणी आंदोलनांत वांटो घेवचो. आमकां लिपोवन तेंको दिवपी आमदाराची गरज ना अशेंय शिरोडकारान जाहीर केलां. जेन्ना हांवें व्हिडिओ व्हायरल केलो आनी जेन्ना हें पत्र व्हायरल केलें, पत्र एक्सपोज केलें, म्हाका भाजपाच्या 3 आमदारांचो फोन येयलो आनी सांगलें की तूं जें करता तें सारकें आसा आनी ह्या सरकारान आनी प्रमोद सावंतान आमकां सगळ्यांक फटयलां मरे म्हणून. सो सरकारान सुद्दां आतां चल बिचल जावपाक लागलेली आसा, कारण तांकां खबर आसा की फुडें ZP इलेक्शन्स आसा. खंय ना खंय ZP इलेक्शन्साचेर आमी उलयतले आतां आनी तांकां तो इफेक्ट जातलो. सो आतां भितरल्यान सुद्दां इंटरनल जाल्लें आसा. भारतीय जनता पार्टीचे कितलेशे कार्यकर्त्यांनी म्हाका काल फोन केलो आनी सांगलें की तुज्या बरोबर आमी आसा, प्रोग्रेसीव फ्रंटा बरोबर आमी आसा. पण म्हाजे सगळ्यांक उलो आसा की तुमी फक्त म्हाका फोन करून सांगनाका, आतां खरोखर रस्त्यार देवपाचो टायम येयल्लो आसा. ज्या आमदारांनी म्हाका फोन केलो तांकां हांव सांगता की म्हाजे कडेन आतां उलोवन फायदो ना. तुमी तुमच्या मुख्यमंत्र्याक सांगा आनी तुमच्या भारतीय जनता पार्टीक सांगा की हें सगळें नाटक बंद करा म्हणून. आनी जर तुमी तें करूंक शकना जाल्यार म्हाकाय फोन करपाची गरज ना. हांव तुमकां परत एकदां सांगता, तुमचो सपोर्ट म्हाका वचो नाका, आमकां वचो नाका. भायर सरात सगळे जाणां, कारण आमकां आनी एक आमदार असो आसा जो म्हणटा की आपल्याक फाल्यां मंत्रीपद मेळटलें म्हणून आपूण सद्या तुमच्या बरोबर येवंक शकना. मंत्रीपद मेळना जाल्यार आपूण तुमच्या बरोबर येतलो. हें असलें घाणेरडें राजकारण म्हादयच्या लोकांनी चलयल्लें आसा, गोंयच्या राजकारण्यांनी चलयल्लें आसा, तें बंद करचें अशें सगळ्या आमदारां कडेन आनी खासदारां कडेन मागता. उत्तर गोंयचो खासदार केंद्रीय आयुश मंत्री आजून म्हादय न्हंये संदर्भात तोंड बंद करून कित्याक आसा असो प्रश्न शिरोडकारान खासदार श्रीपाद नायकाक केला. इतले दीस आशिल्ले ओगी की श्रीपाद नायक भाऊ जो कितें ना कितें उलयतलो म्हणून केंद्रीय मंत्री आसून सुद्दां श्रीपाद भाऊ अजून पर्यंत कित्याक उलोवना असो सवाल हांव श्रीपाद भाऊक करता. कारण म्हादय तेज्या घरा कडल्यान देखून वता, ताका कळना काय कितें, कितले सिरियस मॅटर आसा हो आमच्या लोकांक कळना काय कितें, काय फक्त राजकारण. आनी मुख्यमंत्री 18 तारखेक कितें सांगता लेटर पावतकीर, तुमी सगळे निश्चिंत रावा. निश्चिंत रावन आमकां कितें हें मेळटा. आतां वेळ आयला की गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री सावंतान म्हणिल्लें तें खरें करून दाखोवपाची. लोकांक खोटी आश्वासनां दिवच्या परस मुखेलमंत्री सावंतान मुखेलमंत्री पदाचो राजिनामो दिवन रस्त्यार देंवचो अशी मागणी राजेन घाटेन केल्या. जर केलें ना इन फेवर ऑफ गोवा जाल्यार तो सुद्दां आमच्या बरोबर रस्त्यार देंवतलो म्हणून इन दीस आंदोलन. सो वी अपील टू द चीफ मिनिस्टर एंड अपील टू एवरीबडी इन गोवा to come under one common platform that is Save Madhay, Save Goa. आनी हें व्हडलें आंदोलन करपाचें आयच्यान आमी शिटकावणी दितात आनी 31 डिसेंबराक खर आंदोलन जातलें अशें हांव सांगता. आनी प्रत्येकान अंडर प्रोग्रेसीव फ्रंट ऑफ गोवा हें आंदोलन फुडें व्हरपाक जाय. कारण हें जें बिट्रेयल जाल्लें आसा दॅट इज अ सिरियस थिंग आनी मादय वील बी लॉस्ट. दीस इज द फायनल बॅटल, हें लास्ट बॅटल. म्हणटकीर हें आंदोलन सामकें खर जावपाक जाय आनी तें जातलें अंडर द लिडरशीप ऑफ प्रोग्रेसीव फ्रंट ऑफ गोवा.